राज्यात 10 ते 15 महिन्यां भितर सरकार स्थापीत करतले म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी आनी काँग्रेसीचो आमदार मायकल लोबोन दावो केला. गोंय राज्यांत काँग्रेस पक्षाचो फुडारी म्हूण निवड करताच 24 वरां भितर गोंयच्या राजकारणांत दावे जड आशिल्ले राजकारणी मायकल लोबो हांच्यांनी राज्यांत 10 ते 15 म्हयन्यां भितर काँग्रेस सरकार करतले म्हूण सांगलां. येवपी म्हयन्यांत आमी सरकार स्थापीत करतले आनी तें साध्य करपाक आमी सगळे यत्न करतले. भाजपा कडेन तेंको घेवन 25 बरो आंकडो आसलो खरोच तरी काँग्रेस पक्ष येवपी काळांत सरकार स्थापीत करतलो. भाजपाक येवपी वर्स निर्णायक थारतलें म्हूण मायकल लोबो उलयला. गोंयच्या राजकारणाचें तशें चित्र काडप कुस्तार. कितेंय घडपाक शकता म्हूण लोबो उलयला. लोकांकूय सद्याक आपली मतभेद विचारधारा कुशीक दवरपाची गरज आसा आनी 37.33% लोकांनी भाजपा आड मतदान केलां हाची नोंद घेवपाची गरज आसा. काँग्रेस राज्यांत परत जिवीत करपाची जबाबदारी आपणे घेतल्या म्हूण लोबो सांगता. भाजपाक फक्त 32% मतदान मेळ्ळां. उरिल्ल्या 37.33% मतदारांनी भाजपा आड मतदान केलां. पक्षीय भेदभाव विसरून ह्या 37% मतदारांचो आवाज जावन हांव विधानसभेत सरकारा मुखार लोकांच्यो समस्या दवरतलों. पारंपारीक काँग्रेस मतदार आशिल्ले जे कितें ना कितें कारणाक लागून हेर पक्षांकडेन वळ्यात तांकां हांव परतो एकठांय हाडटलों म्हूण मायकल लोबो उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.